जाल्लो आसा. साल्वादोर म्हणून पंचायतीन संदीप साळगांवकर तेन्ना फाटीं जेन्ना इश्यू जाल्लो तेन्ना थंय शेतां कडेन सगळें पळयलें जाल्यार सगळीं शेतां पडीक जाल्लीं मानशेकारांचे प्रॉब्लेमा खातीर. टॅनंट असोसिएशन नॉन फंक्शनल जाल्ल्यान आनी तांचे नुस्तें धरपाक जे ते स्वार्था खातीर उदक सोडटा तातूंत जे आमचे कोविडाच्या वेळार ज्या लोकांनी परत शेतांक गेल्ली सगळीं शेतां वाट लायली. ती शेतां सारकी करपाक जायना आसतना एक 3 वर्सां काय करूंक मेळना की खर्चां नाही. सो ते सगळो गांव सगळे शेतकरी 100-200 शेतकरी भायर सरिल्ले आनी जेन्ना सायटीर आयले आमकांय आपयले सरपंचाक आपयलो म्हाकाय आपयलो जेन्ना आमी गेल्ले तो विशय तो एमिकेबल सेटल करपाक प्रयत्न केल्लो. वेर इन द टॅनंट असोसिएशनाचे जे 4 मानशेचे लोक आशिल्ले चेअरमॅनान तेन्ना तांकां आफ्टर डिस्कशन्स टोल्ड दॅट वी वील पे यू द कंपेन्सेशन. ते कंपेन्सेशन ते असं सांगतात ते नेक्स्ट डेच्यान ताणें ते उतर आपले फाटले घेतले. This is causing law and order situation in that area, and there is also fear and anxiety in the people, in the farmers. जे बारीक समाजाचे लोक जे न्याय मागतात ताच्या खातीर आमी रेव्हेन्यू मिनिस्टरा खातीर अपॉइंटमेंट मागिल्लो. हो विशय शेतकरी टॅनंट असोसिएशन मामलतदार तांची कमिटी सगळे कोण आसा ते तलाठी आनी एक कोण आसा ते आनी ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन कित्याक हो विशय तांकां डायरेक्शनाक जाय. हो असेंब्लीनूय विशय घेतिल्लो. समज डायरेक्शन सारखे मेळना दिस वील अरायव्ह टू लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन इन द एरिया. नाव देर आर पॉलिटिक्स हॅपनिंग इट विल बी हँडल पॉलिटिकली बट वी डोंट वॉन्ट पॉलिटिक्स एट द कॉस्ट ऑफ आवर फार्मर्स. शेतकऱ्यांचे त्रास झाले ते शेतकऱ्यांची कळ शेतकऱ्यांक खबर आसा आमकां कळटा. आणि सरकार जेन्ना म्हणटा परत मुख्यमंत्री म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय आत्मनिर्भर जावचे जाल्यार हे पयले जाग्यार घालपाची गरज आसा. टॅनंट असोसिएशनाचेर डायरेक्शन दिवप तांचेर एक्शन घेवप ही मागणी आमी असेंब्लीनूय केल्ली. मिनिस्टर वॉज कायंड इनफ टू गिव अस द डेट ऑल्सो. आज ते असेंब्लीची डेट दिल्ली ताच्या प्रमाणे ताणें आज मिटिंगूय फिक्सअप केल्ली. दोन्ही असोसिएशनाचे विचार जे आशिल्ले ते आयकून घेतिल्ले आसा. सांपोल कातोर इश्यूज आनी 4 मानशेचे मेन इश्यू सध्या आसा की शेतकरी जे आमचे लोक आसा जे 4 मानशे खातीर त्रासान पडले तो विशय सॉल्व जावपाक जाय. आनी ते मिनिस्टरान सांगलां की 8 दीस दिवचे. 8-10 दिसां भितर वी वील सीट एंड वी वील सी नीड टू डू वॉट एव्हर इज टू बी डन फॉर द बेनिफीट ऑफ द फार्मर्स वी वील डू इट. रेव्हेन्यू मिनिस्टरान कितें आश्वासन दिलां आतां? 8 ते 10 आस्किंग फॉर सगळें कितें जाय इतलें तांकां कितें जाला. मनीस जेन्ना यू टर्न मारता तेन्ना त्रास जाता. टॅनंट असोसिएशन यू टर्न मारता ते यू टर्न मारिल्ल्यान देर आर आमी एक्ट जेन्ना हांवूय रेव्हेन्यू मिनिस्टर आशिल्लो कायदो दुरुस्त केल्लो ताच्या खातीर देर आर इनफ पावर्स इन द मामलतदार वीच कॅन बी यूज टू एन्श्युअर दॅट फार्मर्स डोंट सफर. हे विशय फुडें व्हरता आसतना रेव्हेन्यू मिनिस्टरान 8 ते 10 दीस मागले टू एन्श्युअर दॅट विदीन द मामलतदार इन देअर ऑफिस ऑफ द डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलतदार ऑफिस दिव कितें आसा ते डायरेक्शन दिवन रिपोर्ट घेवन जो शेतकऱ्यांक न्याय जाय तो दिवपाक दे वील एन्श्युअर दॅट इज डन. सो ते करपाक ते 8 ते 10 दीस मागले. नेक्स्ट 8 to 10 days we will meet and ensure that this is done. I would call upon our farmers till then to just maintain peace and not get into law and order situations which will only spoil the area there. कित्याक हे मानशेकारांक पडिल्लेच ना ते नुस्त्या खातीर कितेंय करपी. दुसरो विशय घेया. गोवा मायल्साचे टॅक्सी ओनर्स सारके जमा जाला आनी बोर्ड चालू आसा गोवा मायल्साचे अगेन्स्ट तुमचें कितें रिएक्शन आसता? But you have to understand one thing, this government is not wanting solutions. That is why I have said this is a year of agitations. Year of agitations for everything. Unless people shout, nothing comes out. जे लोक तांचे विशय घेवन आशिल्ले टॅक्सी people who are there and Goa miles which is there. The issue needs to be set, discussed and resolved. आता कितें जाला मुख्यमंत्र्याक सध्या एखादी टायम आसतना पूण ताणें टायम असल्या हाका दिवपा जाय ज्या खातीर आमचे एम्प्लॉयमेंटाचो मेन इश्यू येता. सेल्फ एम्प्लॉयड लोक गोंयकार आसा विशय कितें आसा बसून करचें पडटा. एखादी तांचो मेंटर आशिल्लो तोय सध्या ना टॅक्सी एसोसिएशनाचो तो मेंटरूय ना जाल्यार तो मंत्री मंडळान आसा. सो सोल्युशन्स हॅव टू कम आनी ते सोल्युशन्स कॅन बी ओन्ली बाय सिटींग अक्रॉस. बट बैठकूच दिवपाक सारकें ना. एक वाण समज आसलें कशें जातलें. तुम्ही फाटल्या दिसांनी गनाचो विशय सुद्दां काडलेलो तो सुद्दां तुमकां मदत सांग. न्ही आय शूड थँक द चीफ मिनिस्टर. आय एम कम टू नो की जो विशय घेतिल्लो गनाचो तो काल कितें तरी एक नोटिफिकेशन सर्क्युलर भायर आयला जातूंतल्यान जी हांवें मागणी केल्ली ती तांणी मान्य केल्या म्हणून. जी मागणी केली ती रोहन खंवटेची मागणी नाशिल्ली. ती मागणी आशिल्ली जेन्युइनली शेतकरी वर्ग सिनियर सिटीजन ज्या लोकांचे गन इनहेरिटन्स आशिल्ले आनी ज्यांची लायसन्सां आशिल्ली ह्या लोकांक प्रोटेक्ट करप इन्क्लुडींग द पीपल हू हॅव बीन इन द डिफेन्स एंड आर्मी. हो विशय समज रिजॉल्व जाला आय वूड टेक दीस ऑपॉर्च्युनिटी ऑलवेज दीस नॉट ओन्ली क्रिटिसिझम. आय वूड ऑल्सो थँक द चीफ मिनिस्टर की आमी जे घेतले कन्स्ट्रक्टिवली क्रिटिसायज जो विशय केलो तो ताणें मान्य केलो आनी मान्य करून ते रेक्टिफिकेशन करून जे एक्झिस्टिंग लायसन्स होल्डर्स आसा तांकां हें जाय पडचें ना नवे हांकां जाय पडटलें हें जे ताणें सांगलां आमकांय मान्य आसा.
परवरी ग्राउंड तो बंद पडला तर मात्र त्याचं क्लिअरन्स करतात परवरी ग्राउंडाचेर तो बंद पडला तरी काम स्टॉप केलं आता स्कुलाच्या सायडीक आता परवरी ग्राउंड कम्स अंडर सुकूर पंचायत सध्या 2 वर्सां बीजेपी कडेन आसा मेंबर तांकां विचारचें आनी कितें केलां काय कित्याक एखादी तो ग्राउंड एक्चुअली फास्ट तयार जावंक जाय आशिल्लो युटेतले सगळे प्रोजेक्ट जायत गेल्या तो ताणें विचारपाक जाय आशिल्लो आणि मार्केट रेडी झालं वी आर एम्बिशियसली वेटिंग सध्या ऑपोजिशन आशिल्ल्यान आत्तां म्हाका कोणे तरी न्यूज सांगल्या की सायन्स गार्डन वीच वॉज ड्यू फॉर ओपनिंग ताका कोणे तरी लॉक मारला म्हणून आतां वचून पळोवचें पडटलें की मुख्यमंत्र्याक खाजलें काय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराक खाजलें काय खंय खरपयताले म्हाका खबर ना पूण जे प्रोजेक्ट लोकां खातीर आसा ते बंद करचे न्हय जे कंप्लीट जाल्या ताची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन त्या पंचायतीक वापरपाक दिवचे इफ दे हॅव टू प्ले पॉलिटिक्स वी नो हाव टू हँडल पॉलिटिक्स बट वी डोंट वॉन्ट टू प्ले पॉलिटिक्स एट द कॉस्ट ऑफ आवर पीपल जे सुविधा ह्यो लोकांक केल्ल्यो आसा त्यो वापरूंक दिवच्यो बड्डे आसा म्हणून कोणे तरी सांगला दिसता हांव बड्डे केन्नाच इनोग्रेशन करना ओजेणे 2013 लास्ट केला आसतलें पूण ताका कोणे तरी ताच्या कार्यकर्त्यांनी ताजे ते कोण आसता कुशीक कुसकुस करपी ताणें सांगला आसतलें अशें आयकूं येता की कोणे तरी सांगलें की रोहनाचो बड्डे 25 तारीख आसा तो एखादी इनोग्रेट करतलो लॉक मारया म्हणून आय हॅव सेंड अ फॉर्मल लेटर टू द मिनिस्टर्स कन्सर्न फॉर देम आस्किंग फॉर अ डेट ते जेन्ना डेट दितले आमी ओपन करतले पूण अशें समज लॉक घालतले जाल्यार लॉक आमकां ओपन करचेच पडटले कित्याक इट डजंट बिलॉंग टू पीडब्ल्यूडी इट बिलॉंग्स टू द पंचायत सो पंचायती सरपंच सकाळी फोन येयल्लो पेनाजी फ्रांकचो ताका सांगला चॅक कर कोणे लॉक घाला ते पुलीस FIR फायल कर आनी मोड म्हणून ते थँक्यू